GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao. In collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स क्रांती जाय विकास उदरगत भलायकेची स्वार्थी राजकीय पक्षांची न्ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो 75व्या क्रांती दिसा उलो गोंयभर क्रांती दिसाच्यो कार्यावळी सुवाळे मूळ गोंयकारांक तांच्यो जमनी घरां मेळोवन दिवंक भूमी अधिकारिता बिल क्रांती दिसा क्रांतिकारी विधेयकाची मुख्यमंत्र्याची घोषणा आता लक्ष खंय नोकर भरतेचेर काँग्रेस सत्तेर आयल्यार खंय बीजेपीन हाडिल्ले पर्यावरण घातक प्रकल्प स्क्रॅप मगो आनी आप म्हणटा बीजेपी सरकारा आड जाय क्रांती सुदीन म्हणटा युती थळाव्या बरोबरूच क्रांती दिसा 3 मतदारसंघांनी स्वतंत्र पोलीस स्टेशनां चौक्यो सांताक्रूज कुडतरे कोलवाळे पोलीस स्टेशनाची उक्तावणां कुडतरे स्टेशनाक वर्स 1.5 वर्सांत नवे बिल्डिंगेची घोषणा मगो बीजेपीची युती जाल्यार गोविंद एकोडो आता मेरेन जिखला मेरिटाचेर बीजेपीची ऑफर आयल्यार खंय विचार करतलो भाऊ म्हणटा युतीचें पक्षान थारावपाचें पक्ष करता ते मान्य आणि जीएमसीच्या कॅम्पसांतल्यान भुरगो चोरपाचे केशींत आरोपी किडनॅपर विश्रांती गांवसाक अटीचेर जामीन भुरगो ताची आवय आणि विश्रांतीचे DNA सॅम्पल टेस्टीक धाडले पुण्यात गोंयांत क्रांती जाय विकास उदरगत भलायकेची कांय स्वार्थी राजकीय पक्ष खंय स्वताच्या पक्षाची क्रांती करूंक सोदतात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 75व्या क्रांती दिसा पणजे सुवाळ्यांत उलयलो राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्र्यान आझाद मैदानाचेर हुतात्म्याक आर्गां ओंपलीं गोंयांत हेर सुवातींनी क्रांती दिसाचे सुवाळे कोविडाचे SOP पाळून जाले स्वार्थी राजकीय पक्ष आता आपल्या राजकीय पक्षाची क्रांती घेवन फुडें वचपा खातीर फुडें सरसावतले आमकां गोंयांत क्रांती घडोवन हाडपाक जाय गोंयच्या विकासाची क्रांती घडोवन हाडपाक जाय उदरगतीची क्रांती घडोवन हाडपाक जाय आमकां नव्या गोंयची क्रांती घडोवन हाडपाक जाय स्वयंपूर्ण गोंयची क्रांती घडोवन हाडपाक जाय आनी निश्चितच म्हाका खबर आसा गोंयचे म्हजे सगळे भाव आनी भयणी ही क्रांती घडोवन हाडपा खातीर आमकां सहकार्य करतले हाजी अपेक्षा करता देव बरें करूं कोविडच्या विशयाचेर आरोग्य क्रांती जर पळयत तुमी आज आमी क्रांती दिन मनयतात जी क्रांती जाल्ली जी आयज गोवा स्वतंत्र जावपाची गोवा लिबरेट जावपाची क्रांती जी त्या टायमाक सुरवात केल्ली जे आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयज आमी क्रांती अशीच क्रांती जी आमी सगळे फिल्डान करपाची आसा आमकां खास करून म्हाका एक उल्लेख करून दिसता आयज गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री आसतना कृषी मंत्री कृषी क्षेत्राक सुद्दां आयज क्रांती घडोवन हाडपा खातीर आमी आयज भरीव कामगिरी करतात कसलें राजकारण न करता एक संघ रावन लढत दिवचो आनी ही अशी क्रांती आयच्या दिसांतल्यान आमी सुरवात करची जेणे करून ही कोविड महामारी जी आसा ती आमचे पासून आमी नश्ट करतले जे आमी सेलिब्रेट करतात दी मेसेज अबाउट सिवील लिबर्टीज इज एज रेलेवंट टुडे एज इट वॉज 75 years ago कित्याक आयचो जो गोंयचो मुखेलमंत्री आहा तो म्हणटा जे तांकां क्रिटिसायज करतात जे डिसेंट दाखयतात हे गोंयचें नांव पेड्यार करतात हाका खबर ना आनी हाका आज याद करून दिवंक जाय गोंयकारांनी की डिसेंट इज द एसेन्स ऑफ डेमोक्रेसी लोकशाही जर आहा जाल्यार डिसेंट आसूंक जाय आनी जंय चूक करता तें पॉयंट आवट करूंकूच जाय आनी हें जर आमी करना जाल्यार आमी आज गोंयची क्रांती कसली सेलिब्रेट करता ती आमकां प्रश्न पडटा आज गरज आसा ह्याच मैदाना वयल्यान आमी क्रांतीची सुरवात करपाक जाय फुडल्या निवडणुकी खातीर आज सगळे कडेन वातावरण आसा आनी म्हणून म्हाका दिसता राम मनोहर लोहियाच्या साक्षीन आज आमी हांगा भीष्म प्रतिज्ञा करपाक जाय की फुडल्या निवडणुकीत ह्या गोंय राज्यांत सगळ्या गोंयकारांनी क्रांतीचें पर्व घडोवन हाडचें आनी क्रांती घडोवन हाडची अशें हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां. Next year when the Congress government is formed in Goa, we will ensure
that all those projects which are causing the destruction of the environment, all those projects will be scrapped by the Congress government. We will ensure that the vision and the dreams of these freedom fighters, that is secured, and the development of Goa in a manner which appeals to the Goan people. गोय आत्मनिर्भरतेकडे त्याचबरोबर भारतीय वैज्ञानिकांनी आपले सर्वस्व पणाक लागून आपले बौद्धिक कौशल्य पणाक लावून आज कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन अशी दोन तरेची वॅक्सिनां आज मेड इन इंडिया आणि आज बाजारपेठेत हाडिल्ली आसात आणि आम्ही दुसऱ्या देशाचेर आम्ही अवलंबून न राहता स्वतः आम्ही आमच्या ताकदीचेर आमच्या बौद्धिक बळाचेर आज ह्या महामारीक आम्ही समोर वतात, संकटाक समोर वतात. राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस आणि जे 1946 क्रांती जी चालू केल्ली पोर्तुगीजांक धांवडोवपा खातीर आणि स्पेशली गोय वाचोवपा खातीर, ती अजून मेरेन म्हाका दिसता क्रांती सोंपिल्ली ना. जरी ते हयात नासले तरी तांचे प्रेरणा घेवन आज गोय राज्य शिवसेना ही जाहीर करता की ती क्रांती आमी फुडें चालू दवरतले आणि आज जी पाळी गोंयकारांचेर आयल्या ती राजकीय क्रांती घडोवन हाडपाची पाळी गोंयकारांचेर आयल्या. मूळ गोंयकारांक तांच्यो जमनी आनी घरां मेळोवन दिवंक भूमी अधिकारिता बिल बेगिनात बेगीन पास करून घेतले म्हणून मुख्यमंत्री क्रांती दिसाच्या सुवाळ्यांत उलयला. मूळ गोंयकारांक तांची जमीन तांची घरां मेळोवन दिवपाचो खंय क्रांतिकारी यत्न. कोविडांत कितल्याशाच जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. 6 म्हयन्यांत सरकारी नोकर भरती पुराय करपाचो प्लान. सीएम रोजगार येवजणेकय नेट दिवपाची तयारी. बजेटान जे डिक्लेअर केलां भूमी अधिकारिता बिल म्हणजे समेस्त गोंयकारांक गेली कितलीशींच वर्सां जे वाट पळयतात, म्हजें घर म्हज्या नांवार केन्ना जातलें काय म्हणून, म्हजी जागा म्हज्या नांवार केन्ना जातलें. सरकाराचो यत्न आसा जाता तितकीन बेगोबेग घर आसतलें, जागा आसतली म्हज्या मूळ गोंयकाराच्या नांवार करून दिवपा खातीर. आनी ताकाच लागून आमी प्रयत्न चलयला. भूमी अधिकारिता बिल हें ऑलरेडी असेंब्लीत फाटल्या आमी डिक्लेअरूय केलां. ते बेगोबेग बिल जें आसा हें लोकां मुखार हाडटले, लोकां मुखार दवरतले आनी ताजे सगळ्यांचो फायदो ह्या सगळ्या लोकांक करून दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा, जेणे करून एक नवीन क्रांती ह्या भुमीच्या बाबतींतूय घडोवन हाडपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आमकां मूळ गोंयकाराक ताजें घर आसतलें, जमीन आसतली, ही तेका मेळोवन दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा की स्वयंपूर्ण गोंय. हें गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर परत एकदां म्हजे स्वयंपूर्ण मित्र फुडल्या म्हयन्यांतल्यान ग्रामपंचायतीन वचपाक लागतले. तांकां सहकार्य ग्रामपंचायतींतले सदस्य आनी म्हज्या सगळ्या गोंयकारांनी करपाक जाय, जेणे करून एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी, फिशरीज ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमकां गोंय स्वयंपूर्ण करपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य सदोदीत लाभतले. कोविडांतल्या महामारीत आपलो एम्प्लॉयमेंट प्रायवेट सॅक्टरांतलो लूज करचो पडला आनी ताका लागून गोंयांतले कितलेशेच तरणाटे बेकार जाले हाजी चिंता म्हाका आसा. सरकारी मळाचेर जितक्यो नोकऱ्यो भरपाच्यो आसा ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्या फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर भरल्यो वयतल्यो. एडवर्टायज केल्या त्यो आनी आजुनूय एडवर्टायजमेंट करपाच्यो आसा त्योय नोकऱ्यो थोड्या दिसां भितर म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 10,000 जॉब्स हे फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर तांच्यो वेगवेगळ्यो एग्जाम्स आसतल्यो, फिजिकल टेस्ट आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो करून त्योय बी भरल्यो वयतल्यो. जेणे करून जे पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्यां खातीर अपग्रेड जावचे म्हणून सीएम फेलोशीप स्कीम सुरू केल्या, सीएम एप्रेंटिसशीप स्कीम सुरू केल्या इवन इन प्रायवेट ऑर्गनायझेशनांत. त्या धर्तीचेर खुबश्या जाणांक आमी पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशनांत काम करपा खातीर भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळटलें. सीएम रोजगार योजना आसतली फॉर इंजिनियरींग हांच्याय खातीर आमी सुरू केल्ली आसा. मॉडल करियर सेंटर्स आमचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हाज्या मार्फत केलां. तातूंतल्यान गव्हर्मेंटच न्हय तर प्रायवेट सॅक्टरानूय बी नोकरी मेळपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणांत मदत जाता. आज गोंयांत काँग्रेस बीजेपी आड क्रांतीची गरज आसा. गोंय कोणें काबार केलां आसत जाल्यार काँग्रेस बीजेपीनूच. ह्या फुडें मोगोची युती फक्त प्रादेशीक पक्षां कडेनूच जातली म्हणून क्रांती दिसा मोगोची मडगांवां लोहिया मैदानार शीव गर्जना.
गोंयकारांनी दिल्लीच्या पक्षांक दारां बंद करची, मगोक परत सत्तेर हाडचो म्हूण सुदिनाचो उलो. जी क्रांती स्वातंत्र्य सैनिकांनी 1946 केल्ली ती क्रांती गोंयकारांक स्वतंत्र जाल्या नंतर कशी फलदायी जाली आनी ती कोणी केली हे सगळ्यांक आज आमकां खबर आसा. आज आमकां परत एका क्रांतीची गरज आसा. जी परिस्थिती ह्या दिल्लीच्या पक्ष जे आसा ते पक्षांनी निर्माण केल्या ती बंद जावपाची आवश्यकता आसा आनी ती एकूच पक्ष करूं शकता बाकीच्या पक्षां बरोबर घेवन आनी तो म्हणजे मगो पक्ष. हेचे फुडें आमी लोकल पक्ष जे आसा तांकां घेवन मुखार लोकल पक्ष तयार जातले, एका पांयार तयार जातले, त्या बद्दल दुमत ना. आमी इतलेंच पळयतलें की भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसूच कशें कुशीन दवरूं येता. हांव सगळ्या लोकांक उलो मारतां, हे जे दोन पक्ष आसात तुवें जी नांवां घेतली काँग्रेस आनी बीजेपी तांकां दार गोंयांत बंद करा. सगळ्यांक एकठांय जाया. हेंची आमकां गरज ना. गोंयक जर काबार केला जाल्यार ह्या दोन पक्षांनी काबार केला, मगो पक्षान करूना किंवा गोंयच्या पक्षान. हांव सांगता गोंयकारांक की 21 आमकां निवडून दिया, हांव केन्ना वचना. बाकीच्या स्टेटीन जर बऱ्यो पार्टी आसा आनी ते गोंयांत जर काम करता जाल्यार तांकांय आमी हातभार लायतले. पयलें आसा 17 वर्सां मगो पक्षान केल्लें राज्य पळयलां, त्या नंतर तोडफोड केल्लें राज्य काँग्रेसीचें पळयलां आनी त्या नंतर घाऊक पद्दतीन तोडफोड कशी करता हे भारतीय जनता पक्षाचें राज्य तुमी पळयलां. काँग्रेस सत्तेर आयल्यार बीजेपी सरकारान हाडिल्ले पर्यावरण घातक प्रकल्प स्क्रॅप करतले म्हूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूराव उलयला. क्रांती दिसा निमतान काँग्रेसीची मडगांवां बसक जाली. जीपीसीसीचो अध्यक्ष कोण आसचो ताचेर खंय तो गोंयचे सिनियर काँग्रेस फुडाऱ्यां कडेन चर्चा करता. दुसरे वटेन गिरीशाक देंवोव नाकात म्हूण कांय युवा कार्यकर्त्यांनी नेट धरला. The next year when the Congress forms the government in Goa, whatever the policies and projects that today is being implemented by this government, which is harmful to our environment, which is destroying the environment, all those projects will be scrapped by the Congress government. जीपीसीसी अध्यक्ष कोण आसचो ताचेर खंय चाचपणी चल्ल्या. Today with whom you are in touch? Today all the senior leaders, Mr. Valerio, Mr. Rugino, I met with Mr. Goda Federos and I already met with Mr. Rane, Mr. Sardi, Mr. Kalab, all other seniors who are there. These are the main seniors that we are meeting now. गिरीश चोडणकाराकूच अध्यक्ष दवरात म्हूण कांय युवा कार्यकर्त्यांनी नेट लावन धरला. कालच्या मिटिंगेचे सुवातेर जाल्ल्या केस्तांवाक खंय व्हडलेशें कारण ना. Nothing. Whatever has gone wrong yesterday, we will sort it out in the office. We'll sit with everybody and we'll discuss. We will let you. What went wrong yesterday? No, what was the issue? The grievance is that he was not caught. आमचे डिमांड आसा जे आमचो पीसीसी प्रेसिडेंट आसा इतले वर्साचो इतलो कश्ट करपी पीसीसी प्रेसिडेंट वो कंटिन्यू उरपा जाय. तांच्यांनी रिप्लेस बी केले आमकां आमी योगी रावचे ना. आमी पार्टी अगेन्स्ट वयतले. आमी प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. 18 जुनाक पोर्तुगीज सालाझारशाही आड क्रांती सुरू जाल्ली. आयजूय परत गोंयांत बीजेपीचे सालाझारशाहीच्या आड क्रांती घडोवपाची गरज आसा. आपाचो बीजेपी सरकारा आड क्रांतीचो उलो. ह्या सरकाराक खंय भौशीक निषेध सभा धरणे आंदोलनां सोंसनात. राज्यपाल मुख्यमंत्र्याक खंय आझाद मैदानार बरयल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांची नांवां सुद्दां खबर ना. सगळ्या गोंयकारांनी याद दवरपाक जाय 18 जून कित्याक तो. अशी एक बसका लोहिया मैदानाचेर मडगांवान घडोवन हाडलेली आनी ताज्या फाटल्यानच्यान जी क्रांती घडली ती क्रांती खातीरूच आमचें गोंय स्वातंत्र्य जालें. पयलीं पोर्तुगीजाचे सालाजार आशिल्ले, आतां हे आमचेच गोंयांतलेच सालाजार जावन पडल्या आनी परत एक वेगळी क्रांती जावपाकूच जाय. आजूय गोंयांत खंयच पब्लीक मिटींग घेवपाक परवानगी ना, खंयच प्रोटेस्ट करपाक परवानगी ना. आयचो जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आसा तांकां लोकांक दामून दवरूंक जाय. पूण आमी पळयता की हांगा मुख्यमंत्री येता, गव्हर्नर येता, फुलां चोडोवन वता, तांकां खबर सुद्दां ना आयचो दीस कित्याक आनी हांगा कोणाची नांवां आसा. आज जे आझाद मैदानाचेर आसा तुमकां खबर आसतलें हांगा सुद्दां पब्लीक मिटींग आनी प्रोटेस्ट करपाक अलावड ना.
This is the irony of Goa Revolution Day on 18 June 2021. आज वतात थंय गुंडागिरी दादागिरी स्टार्ट जाल्ली आसा आनी लॉ एंड ऑर्डर हालिल्लो आसा. सो आमकां खरें क्रांती जाय. वी आर कम टू पे रिस्पेक्ट to Ram Manohar Lohia, but my message is that we Goans need real liberation, and today's day this आमचो गोंयांत सालाजार आसा तो BJP सरकार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. जीएमसीच्या कॅम्पसांतल्यान चोरून व्हेल्ल्या भुरग्याचे केशींत सालेलीचे आरोपी किडनॅपर विश्रांती गावसाक अटींचेर जामीन. पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान तिका 10,000 रुपयांचो बेल बॉन्ड आनी तितल्याच हमीदाराचेर जामीन दिलो. तो भुरगो, ताची आवय आनी विश्रांतीची DNA टेस्ट चल्ल्या. DNA सॅम्पलां पुणे CFSL लॅबाक धाडल्यात. रिपोर्ट ये मेरेन स्टेटस अनिश्चित. मगो बीजेपीची युती जाली जाल्यार एकला चलो. अपक्ष मंत्री आमदार गोविंदान प्रुडंटाक क्लियर केलें. आतां मेरेन तो खंय मेरिटाचेर जिखून आयला. बीजेपीची ऑफर आयल्यार कार्यकर्त्यां कडेन उलोवन कितें तें थारायतलो. प्रियोळा कामां करूंक खंय ताका बीजेपीन आदार केला. श्रीपाद भाऊ म्हणटा युतीचें कितें तें पक्षान थारावपाचें. पक्ष थारायता तें मान्य. खरें म्हळ्यार ह्या प्रश्नाक कांय अर्थ ना. कारण हांवें ऑलरेडी म्हजे गोविंद गवडे म्हळ्यार कितें तें सिद्ध करून दाखयलेलें आसा. ते केन्ना भारतीय जनता पक्ष आनी मगोची युती आशिल्ली ते वेळाचेर गोविंद गवडे फक्त एक नांव आशिल्लें. आज गोविंद गवडेचें कामूय लोकांनी पळयलेलें आसा. अशे वेळाचेर युती केली ना केली आनी फाल्यां सकाळी ती युती जाली, हांव इंडिपेंडंट वतलो न्ही रे. कारण लोक म्हजे बरोबर आसात. म्हाजे वाघा सारके लढवय्ये आज कार्यकर्ते म्हजे खातीर काम करणारे आसात. स्वाभिमानी आनी अभिमानी मतदार म्हजे प्रियोळ मतदारसंघान आसा. हें सगळें विसरून चलना. हांव पळय आज हांव जो आन्सर पाविल्लो आसा पळय तो मेरिटाचेर पाविल्लो आसा. हें लक्षांत दवरपाक जाय. हांव कोणा फुड्यान टिकेटी खातीर मान सकयल घातलें ना आनी सकयल घालपाना. हेंवूय तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता. सो यू हॅव शोन युअर इंट्रस्ट टू द बीजेपी इन द फ्यू डेज. बीजेपी खातीर हांवें आज म्हजो मतदारसंघ आज डेव्हलप केल्लो आसा आनी बीजेपीन म्हाका तेंको दिल्लो आहा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान घडये एखादो हो तेंको मुखार वचपाक शकता. ते तांचेर आहा. ज्या दिसा म्हाका इन्विटेशन येतलें किंवा ज्या दिसा म्हाका टिकेटीची ऑफर आसतली त्या वेळाचेर म्हज्या कार्यकर्त्यां कडेन बसून त्यांचा सल्ला मसलत करून काही गोष्टी मुखार वतल्यो. एमजीपी अलायन्स जावं शकता एफोर्ट कितें आसा ताजेर अजून विचार जावना. आतां दीस येत लागीं त्या गोष्टीचो विचार जावचो जावचें म्हणून तुमचे व्ह्यूज. शेवटी कितें आसा आधार म्हणून न्ही आनी पार्टी म्हणून शेवटी इलेक्शनाक बसता. पार्टी म्हणून सगळें कितें ठरता पार्टी ठरयता. इंडिविज्युअल कोण चड नको. जरी भुरगो आसलो जाल्यार हांव इंडिविज्युअल कांय हें करूं शकना. पार्टी म्हणून त्या पद्दतीन वता. इवन आमदाराक सुद्दां पार्टीन घेवपाचें ना घेवपाचें पार्टीन घेतलो आमी एक्सेप्ट केलें. आमचें पर्सनल हें कांय नाशिल्लें पूण पार्टी जें करता आमी एक्सेप्ट करूंक जाय. इट्स आमची ड्युटी. मायण कुडतरीचें मडगांवां आशिल्लें पोलीस स्टेशन क्रांती दिसा कुडतरे शिफ्ट केलें. वर्स देड वर्स भितर नवे सुवातेर बऱ्यापैकी पुलीस स्टेशन उबारपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. सुवाळ्याक आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड आनी पुलीस अधिकारी आशिल्ले. क्रायम डिटेक्शन वाडोवंक लोकांनी पुलिसांक मजत करची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. क्रांती दिसाच कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचें उक्तावण जालें. आमी वावुरया आमगे पुलीस स्टेशन वन ऑफ द बेस्ट पुलीस स्टेशन पीपल फ्रेंडली. हांव जाणा की इवन आमगेले थोडी एरिया शिफ्टिंग करपाक चालू आहा. वी हॅव नो इश्यूज. आमकां आमगे पुलीस स्टेशन वन ऑफ द बेस्ट पुलीस स्टेशन करपाक म्हाका सदां आमी वावुरया. पुलिसींग and let us keep up the name of the state along with the Chief Minister. I am thankful and grateful to the Chief Minister who's always been very helpful
and I certainly want to wish him also all the best. Let us strive to make this police station one of the best police. जशें बाब रेजिनाल्ड हांणी सांगला त्या प्रमाणे आनी एक वर्स 1.5 वर्सां भितर तुमचें फूल फ्लेज न्यू पुलीस स्टेशन तुमच्या नवीन जागेन जी तुमी जागा एक्वायर्ड पुलीस स्टेशना खातीर केला ताजोय फावंडेशन स्टोन बेगिनात बेगीन घालतले आनी प्रशस्त अशी बिल्डींग मायणा कुडतरी खातीर दिली वयतली. आनी लोकूय जाणा किरण मडकेकार कोण तो ओपन जाल्लोच आहा. ओके हें तो पुलीस स्टेशन करप हे एंटी सोशल बंद करप क्रायम बंद करप मडको खेळप घरांच्यो वस्तू भांगर पूण मडको पळय आहा बायलां मनशाच्या न्हवरे मंगळसुत्रां सुद्दां विकतात आनी मडक्याक लायतात आनी त्या पयशांनी आनी कोण मजा मारतात आनी त्या पयशांनी परत युथांक पिड्ड्यार करपाचें काम त्याच पयशा करता. DGP मुकेश कुमार मीना उलयता आसतना तेणी सगळ्यो गजाली डिटेलान सांगल्यो. म्हाका दिसता कोलवाळ परिसरांत थोडेशे जाण म्हणजे मडक्याकार बीन खूब उलोवपाक लागलेले आसा ते थोडेशे कमी जावपाची गरज आसा. म्हणजे आमी जाका म्हणटा क्रायम रेट कमी जावपाक जाय. ओके ते जर कमी जातले आसत जाल्यार पुलिशेचो खूब व्हडलो रोल आसता आनी निश्चित रित्या प्रत्येकाक जाका जागा दाखोवपाक जाय पळय न्ही ताका जागा आमचे पुलीस व्यवस्थीत रित्या दाखयता. कारण थोडे जाण म्हणजे हांवें पळयलें की राजकीय पक्षांनी उठसूट आनी पुलिसीचेर उलयता त्या भुरग्याच्या केशीरूय पुलिसीचेर उलयता आनी कितें जालें पुलिसीचेर उलयता. कितें समजता तांकां कितें तें दाखोवपाची म्हाका दिसता पुलिसांनी गरज आसा. त्या खातीर क्रायम आनी चड चलपाक दिवचे ना. म्हणजे बारीक सारीक जर कोणाचे कितें क्रायम चल्ल्या आतां जर तेंच्यांनी बंद करचे जाल्यार कडक एक्शन म्हज्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ही रोखडीच घेतली वयतली. निमाणे पैंगिणी माल्ले गांवांत लोकांक रस्तो जाता. रस्तो ना म्हूण एका तेंपार ह्या गांवच्या लोकांनी लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिश्कार घाल्लो. आमदार इजिदोर फेर्नांडीसान त्या रस्त्याच्या कामाचे बुन्याद घाली. ह्या 3 किलोमीटर रस्त्याचो 32 घरां आनी 200 वयर लोकांक लाव जातलो. जे आमचे आमदार बाबा इजिदोर फेर्नांडीस आमचे खातीर सदांच कामा बद्दल जावं सगळे आमकां गेल्या 20 वर्सां फाटीं तेणी आमदार आसलो आमकां जबरदस्तीन लायट हाडून दिली. तशेंच आतां ह्यो रस्तोय बी तेज्या हातीन जालो आनी पुलाचें टेंडर बरेंच फाटीं पास जाल्लें ते पयलीं तेणी करून घेतलें. तशीं खूब कामां आमकां बसाच्या हातीन जाल्ली आहा. आमी सदां येताले गाडी बी परतून पडप आनी ते रस्त्यान सगळे खड्डे आनी तेका लागून आमकांय दिसतालें रस्तो केन्ना करता गव्हर्मेंट म्हूण. मागीर तशें म्हणटकच आमी चिंतलें गव्हर्मेंट कांय आयकना आमी इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालया म्हणून. जाल्यार कोण तरी आयकतलो कितें तरी करतलो. अजून जर जावना जाल्यार परत तोच विचार येईल तुमचो. आतां आनी एक आमी प्लॅन चिंतलो सिमेंट हाडपाचें ते काल्यां घालपाचें आनी मोटरसायकल वचपाचें दच करपाचो बेत घालपाचो. आमी चिंतलें गांवच्या लोकांनी चिंतलें आनी कोण वोट मागता ताका धाडपाचो. आमकां NOC दिला आसा तसोच रस्तो करपाक आनी कांय कंडिशन घालना. पूण कंडिशन एकूच घातला की 1 वर्सा भितर ही वॅलिडिटी आसतली म्हूण ह्या NOCची कंप्लिशन ऑफ वर्क. अच्छा बाय हाजे खातीर तुवें कितें कितें एफर्ट्स घेतले हे रस्तो जावपाक. सी पयलीं सद्याक राजकारणांत तें वचून म्हणजे पॉलिटिकल हांव जेन्ना एम्बिशनान भितर सरलो त्या दिसा तें आयज लागून हो जावन आसा म्हाजो हॅपियस्ट डे. हांव निवडून येताच पयलें उतर गेलें हिंगा लायट जालो आनी आमी त्या दिवाळे दिसा मरे दिवाळे दिसा आमी चवथीक आमी लायट पेटयली आनी तेन्ना पणटेन तेंगे लायट पालयली आनी मागीर ती पेटयली. सो तेन्नाय म्हाका फॉरेस्टान कॉपरेशन दिलें की जशें तुमी हायलायट केलें की हिंगा रस्तो ना म्हूण आयच्यान हो रस्तो कमी आसात म्हूण तसोच तुमी हायलायट करा की लोकांकूय संवसाराक गमन दी की बाबा ह्या लोकांक रस्तो लायट सगळें मेवलें म्हूण. आज खंय तरी हो इतिहासीक काणकोणाचें काम जालां. ह्या रस्त्याच्या कामाची आज पांयभरणी जाता. हो 3 किलोमीटर जो रस्तो आसा हांगा जवळ जवळ 32 घरां आसा आनी 200 पॉप्युलेशन आसा. हे सगळ्याक बरें पडटलो. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. कबिरा मोबिलिटी ईशान टॅक्नॉलॉजीन गोंयांत इलेक्ट्रॉनिक बायक्स लॉन्च केल्यात. लॉन्चाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आशिल्लो. पर्यावरण सांबाळ आनी वाडट्या पेट्रोलाचेर हो बरो पर्याय म्हणून मुख्यमंत्री उलयला.
ईशान टेक्नॉलॉजी गोंयांत इको फ्रेंडली प्रिंटिंग प्रमोट करतात. Technologies like this are extremely significant also. The rising fuel prices and everything also, this is a good alternative for people. The prices keep going up. But in terms of pollution and everything also, this is extremely good. It's extremely helpful. Now Europe and everything, this is quite common. They've done this in China and everywhere also, like a hop-on, hop-off system. So I think that also should be replicated somewhere in China. Yeah, it will be a good start in terms of alleviating pollution and all of those other issues. गोंया खातीर एक एनवायरमेंट आनी क्लीन जावपा खातीर आनी एक इलेक्ट्रीक टू व्हिलर आमी स्टार्ट करपाचो हें केलो आनी ही आमची कबीरा मोबिलिटी आहा ते स्कुटर्सांची रेंज आसा 80 to 100 पर्यंत रेंज आसा प्लस थोडे हाय स्पीड आसा तांची 120 किलोमिटर रेंज आसा आनी त्याच बरोबर हो आमचो शोरूम आसतलो सर्वीस सेंटर आमचे मेरशे आसतले आनी तशेंच आमकां गोवा पुलिसाची आमच्या कंपनीक ऑर्डर दिल्ली आसा फॉर आमचे बायक्स हाय स्पीड बायक्स आसा KM 3000 KM 4000 न्यू टेक्नॉलॉजी गोंयांत घेऊन येता आसतना निश्चितच की ताच्या ह्या बिझनेसात गोंय सरकाराक लागपी आसतले बाकी लोकांकूय लागपी आसतले आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजी वयता आसतना पळयता की फ्युएल कन्झम्पशन हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला फ्युएल प्रायसीसूय वाडपाक लागलेले आसा पोल्युशनूय वाडपाक लागलेले आसा डे बाय डे हेजेर सगळ्याचेर जर मात करतलो आसत जाल्यार आमकां टेक्नॉलॉजी मधून आमी इलेक्ट्रिकल बायक हाजे ज्यो चार्जिंग बायक आनी आतां एडवान्स टेक्नॉलॉजी चार्जिंग बायक डे बाय डे येत आसा आनी इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे बायक सेल केली काय जाली न्ही तर ताणें म्हटलां की ताका लागपी शोरूम जो आसा ताका लागपी बाकी सर्वीस सेंटर जे आसा हे सर्वीस सेंटर सुद्दां ताणें सुरू केला. 21 जूनाक 7वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस. कोविडाक लागून आंतरराष्ट्रीय योग दिसाक अंदू इंडोर आनी ल्हान पावड्यार कार्यावळी जातल्यो. बी विथ योग बी एट होम संकल्पनेन योग दीस जातलो म्हणून रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगलां. योग दिसा निमतान ताणें संदेशाचो व्हिडिओय लॉन्च केलो. योग दिसाच्यो कार्यावळी सोशल डिस्टन्स पाळून जातल्यो. आणि आमकां सगळ्यांक मेळून 21 जून जो आहा परत एकदा इंटरनॅशनल 7वो इंटरनॅशनल योगा डे जो आमकां आमी हे करतले तातूंत तुमी सगळ्यांनी सहभागी जावचे. गोंयचे जनतेक हांव अपील करता की योग हो सगळ्यांचो आसा सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर आसा देशाच्या बऱ्या खातीर आसा जगाच्या बऱ्या कल्याणा खातीर आसा त्यामुळे आमी सगळे तातूंत पार्टिसिपेट जातले आणि ह्याही वर्साचो जरी आमी घरान आसतले ह्याही वर्साचो योग आमी घरान बसून आमी करतले आणि ह्या प्रोग्रामाक प्रतिसाद दितले. जास्त वेळ न घेता परत एकदा हांव आयुश्यालाचे डॉक्टर भट आणि गोवा योग अकादमीचे सगळे अधिकारी वर्गांचे सगळ्यांच्या मनापासून अभिनंदन करता त्यांचे आभार मानता. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार. चार चौकांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.